बोरवोसो आमकां फटयना देखून सान फ्रांसीस शावेराचे देखीन बोरवंशाची यात्रेंत वांटो घेवया. बोरवंशाची यात्रेकारां जावया. हांगासर बाबा भयणीनो 2 वस्तू आमकां मेवतात. आमकां सगल्यांक उगडास की आमी म्हूण यात्रेकारां ह्या संवसारांत आमी आमचे निवास करूंक येवंक नात, पूण ह्या 2 दिसांच्या संवसारांत देवान आमकां रोसल्यांत ताचो मोग करूंक, एकामेकाचो मोग करूंक आनी क्रीत भाशेन आपलीं आपणायलोलीं भुरगीं कशीं जिवंक. दुसरे सुवातेर ही यात्रा आमी कोत्ता आसतना बोरवंशान ती आमी करूंक. कित्याक आमी जाणाव जेन्ना आमी यात्रा कोत्ता तेन्ना जायत्यो अडचण्यो भितर सत्तात, वयर सकयल जाता. हे वेळार गरज आसा आमी देवाचेर पातयोंक आनी बोरवंशान भरून आमची यात्रा फडाबरीत करूंक.